गुजरातचे राज्यसभा निकालात बीजेपी कही खुशी कही गम। पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक मोठे जैत आणि मोठी हारूय। अमित शाह आणि स्मृती इराणी दोगांय राज्यसभेत पावली। 3 सीटांचेर राज्यसभा इलेक्शनाक बीजेपीक 2 सीट मेळ्ळी खरी, मात तिसऱ्या सीटाचेर काँग्रेसीचे हेवीवेट अहमद पटेलाक वडोवंक केल्ले युद्ध पावण्या वयले सगळे यत्न फेल। सोनिया गांधीचो सल्लागार खासदार अहमद पटेल जिखलोच। गुजरात राज्यसभा वेंचणुकेत काँग्रेस मुक्त गुजरात करूंक बीजेपीन मोठे आकाश पाताळ एक केले। काँग्रेस आमदारांनी राजीनामो दिल्लो। कितलेशेच बीजेपी वटेन रावंक बंड करून मेकळे झाले। मतां फुटची न्ही म्हूण काँग्रेसीचेर आपल्याच आमदारांक 10 दीस कर्नाटकात 5 स्टार रिसॉर्टात व्हरून दवरपाची वेळ पसून आयली, मात अहमद पटेलान सामको काठार सीट राखलो। बीजेपीक फुडलीं 6 वर्सां राज्यसभेत अहमद पटेलाचे तोंड पळोवप चुकना। I am happy, but at the same time I thank my MLAs, my leadership and rank and file and my Congress worker. They have worked like a, family, one family. काफी मुश्किल। इलेक्शन कमिशनाच्या निकालात काँग्रेस साल्वार। स्मृती इराणी आणि अमित शहाचे सीट जिखूनय बीजेपीक मोठो धपको। काँग्रेसीन बीजेपीक रातीसावन बरीच धुली। I think this is the victory of truth and non-violence and the defeat of fascist forces and the forces who do not believe in democracy, who do not believe in rule of law. अहमद पटेलाचो विजय हो लोकशाहीचो प्रचंड विजय आसा। हाजी फुडें जे कितें जावपाचें काँग्रेसचो विजय तो एक सिंबॉल पळय आसा। कशी ताणें लढत दिली आनी बीजेपीची कारस्थानां कशी उगड्यार उडयली हें दाखोवन दिता। आमी अहमदभाई पटेलाक अभिनंदन करतात की ताणें जे आमकां उर्ब दिली, नवी उर्ब दिली। आज चल्ला तशें आजूच पळया तुमी ज्या पद्दतीन गुजराताक राज्यसभा MP खातीर ज्या पद्दतीन षडयंत्र जाला, ज्या लेवलाक आख्खे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सरकार, मोदी सरकाराचे आख्खी शक्ती अर्पण केल्या की त्या अहमदभाई पटेलाक उडोवपाक। कशे पद्दतीन ती खरेदी जाली, कशे पद्दतीन त्या आमदाराक विकत घेवप जालें, कशे पद्दतीन जालें हें आमकां दिश्टी पडलां आयज। पण खंयच्या थराचेर सरकार वयता, जावं तो सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं तो स्टेट गव्हर्मेंट, हें आज दिश्टी पडटा। आज प्रत्येक आयज आनी सकाळी TV पळयता आसतना खंयचो चॅनल ओपन केला काय दिश्टी पडप की सगळी शक्ती यूज करतात ते आपण पावर हासील करपाक। हे अशे पद्दतीन घडटा, हे खंय तरी घडपा नाका। हेतूंतल्यान घडटा त्या प्रमाणे लोकशाही जे पद्दतीन जे आमचो राज्य चलता, जे देश चलता, हे लोकशाही उरली खंय? लोकशाही पद्दतीन हो चलपी देश जो आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 70तल्या मासोड्ड्या अरुंद रस्त्याचेर सरकारान रेलिंग बांदून दिवचे म्हूण थंयचो लोक मागता। रस्तो सामकोच अशीर आनी एकवटेन सरळ सकयल न्हय। चुकून गाडी घसरली जाल्यार कोणूच हाताक लागपाचो ना। वाळपय नगरपालिकेक कितलेशेच फावटी ही गजाल सांगूनय जाली, कांयच उपेग जावंक ना। वाळपय पालिका वाठारांतल्या मासोड्डे गांवचो हो रस्तो सामकोच अशीर। ह्या रस्त्याचेर रेलिंग घालचे म्हूण फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन लोक मागतात। अजून मेरेन तांचे कोणेय काना मनार घेतिल्ले ना। रस्त्याचे एके वटेन न्हय। हे पयली करूंक जाय। सरकारान न्हू कितें हांगा रेलिंग घाल म्हणटा आमी ती पयली घाला। लोक कोण एक पडल्या उपरांत सरकार मागीर धांवन येता ते उपयोग ना, पयली करपाक जाय। कोण पडच्या पयली न्हू प्रिकॉशन घेवंक जाय न्हू। हेच्या पयली आमी 4-5 फावटी बरोवन दिल्ले आसा म्युनिसिपालिटीन, कितें हांगा तांकां सांगलेले आसा पळय अशें आसा प्रॉब्लेम म्हणून कोणीच कित्याक काळजी घेवंक ना। आनी सकयल न्हय आहा पळय ही, कोण पडलो न्हू जाल्यार मेळपाचो सुद्दां ना। ते आमचे आतां हेवटे घोडे वयता, भुरगे खेळटा, येता वयता तेन्ना सगळे हांगासर ही गळण जाल्ली आहा। ती कशी तरी गव्हर्मेंटान हें करून रेलिंग घालचें किंवा धड बांदून दिवची की आमी तेजे कडेन मागणी मागता। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। यो एक ब्रेक।